UP 2022च्या वेंचणुके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेलमंत्री उमेदवार म्हण मनोज परब हांचें नांव जाहीर। मनोज परब थिये आनी वाळपय मतदारसंघांतल्यान लढयतले वेंचणूक। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। जो भुरग्यांचो मिटिंग्स जाल्यो सगळे कडेन तेन्ना ताका आमी आतां डिसायड करता की मनोज परब थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कंटेस्ट करता। आमकां चॅलेंज केली, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक चॅलेंज केली की आपणाक कोणाकूय, आनी हेच्या पयलूय ताणें खूब जाणांक चॅलेंज केल्ल्यो आसा की आपणाक व्हरून दाखया म्हणून। आमी एक व्हिडिओ तुमकां प्ले करून दाखोवंक सोदता की तेणें कितले टायम चॅलेंज केले आनी कितें सांगूंक सोदतालो तो मुद्दम तुमी आयकूंक शकता। सो हो नेतो जावन आसा विश्वजीत राणे, जो स्वताक म्हणटा की आपणा विरुद्ध कोणूय रावा आपूण निवडून येता म्हणून। रेव्होल्युशनरी गोवन्स बिलीव करता की आमी चॅलेंज करूंक शकता आनी ही चॅलेंज आमी एक्सेप्ट करता। जी विश्वजीत राण्यान आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांक 18-21 वर्साचे भुरगे आसा त्या भुरग्यांक तुमी चॅलेंज केल्ली की कोणूच आपणाक व्हरूंक शकना। आयज ताका तो मोद मारलेलो आसा आनी त्या दृश्टीन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आयज मनोज परब एज तुकाराम परब हो दुसरी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती वाळपय मतदारसंघाच्यान कॉन्टेस्ट करतलो। CM कॅन्डिडेट गोंयचो ज्या 2022 जे इलेक्शन आसा हो आयज आमी डिक्लेअर करता की मनोज एज तुकाराम परब हो आमचो 2022 CM कॅन्डिडेट आसतलो। आज जेन्ना म्हाजें सीट डिक्लेअर करपाचें आसलें तेन्ना जशें विरेशान आनी विश्वेशान सांगलें भरपूर कॉन्स्टिट्युएन्सींच्यान डिमांड आसलो की हांवें तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो म्हणून। सो फायनली भुरग्यां वांगडा मिटिंग्स घेवन सिरीज ऑफ मिटिंग्स घेवन आमी ह्या डिसिजनार पावले की हांव 2 मतदारसंघांत कंटेस्ट करतलो। पयलें म्हटल्यार थिवी आनी दुसरो म्हटल्यार वाळपय मतदारसंघ। पयली थिवी कित्याक? एक म्हटल्यार थिवी हो म्हाजो मतदारसंघ, म्हाजें घर पिर्णा, सो म्हाजें वोटींग थंय आसा। हे एक रिजन जालें, पूण मेन रिजन म्हटल्यार आयज जी BJP गोंयची वाट लायता, गोंयचो सत्यानाश करता, गोंयकारांक आनी गोंयांक काबार करता, ते BJPचे 2 हेड सतीश धोंड आनी सदानंद तानावडे हे दोगूय म्हाज्या गांवचे आनी थिवी ह्या मतदारसंघाचे आसा। सो पयली म्हाजी जी चॅलेंज आसा ही दोगांकूय आसा की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ वाचोन दाखोवपाचो। कितली तुमी शक्ती लाया सतीश धोंडाक आनी सदानंद तानावडे ह्या दोगांकूय आमी चॅलेंज करता की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ BJP जी येदी व्हडली पावरफूल म्हणटा तुमी गोंयान आनी नॅशनल लेवलाचेर, जाल्यार तुमी तुमचो मतदारसंघ वांटोवन दाखोवपाचो। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी तुमकां ह्या इलेक्शनाक डिफीट करून दाखयतले।